शुक्राराक गोळावले वाघांच्या हत्या प्रकरणात चौथो आरोपी ज्योतिबा पावणेक राणा खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी अटक केली। मजगतीं राष्ट्रीय वाघ संवर्धन अधिकारिणी NTCAची 2 वांगड्यांची टीमूय गोळावले पावली। ज्या 4 जाग्यांचेर वाघ मेल्ले मेळिल्ले ते सुवातेर वचून तांणी पळोवणी केली। गोळावले 4 वाघांच्या हत्येची कबुली 4 आरोपींनी दिल्ली असली तरी आयतारा जो पयलो वाघ मेल्लो मेळिल्लो ताच्या पायांची नाकटां खंय गेली हाचो तपास आता जावपाची गरज आसा अशें पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकाराची मागणी। ह्या प्रकरणात आनीकूय कांय जाणांचो सहभाग आसपाक शकता वा अटक केल्ल्या 4 जाणांचो वापर वाघ तस्करी खातीर केल्लो आसूये म्हूण केरकाराक दुबाव। एक विसरूंक जायना की 5 जानेवारी ह्या दिसा वाघाची नाखा जी आसा ती काडिल्ली आसा आणि ती कोणी काढली आणि कित्याक लागून काढली, खंय गेल्ली आसा हेचोय पासून चौकशी जावंक जाय आणि कसलीच राजकीय दबाव आणि बाकी जे वेगवेगळे दबाव येवपाचे आसा ते सगळ्यांक झुगारून दिवन प्रामाणिकपणान जर ह्या प्रकरणाची चौकशी जाली जाल्यार सत्य जे आसा ते भायर येतलें। गोळावले सत्तरी 4 वाघांच्या हत्याकांडान गोंयभर खवदळ पडलो। दुधाच्या धंद्याचेर घर चलोवपी थळावे धनगरांचे पावणे फामिलीची दुधाची म्हस वाघान मारली। हे मेल्ले म्हशीचेर तांणी वीख घाले आनी विखान धपक्याक 1 न्ही 4 वाघ मेले, 1 वाघीण आनी तिचे 3 पेटे। विठो पावणे, मालो पावणे, बोमो पावणे फाटले 4 दीस जाले कस्टडीन। चौथो ज्योतिबा पावणेक शुक्रारा अटक केली। घरातले करते कमवती दादले भितर पडिल्ल्यान त्या फामिलींक वाली ना। तो 4 गाय आसलेल्यो त्यो आतां त्यो खंय खंय गेल्या ना कोणी बळूंक ना त्यो आतां आमी बी घरान आसा। चेडो आसलेलो आतां तेज्या फाटल्यान मारता तेका काम ना धंदो ना आनी कशें कांय करपाचें आमी। तेंच्यानी तुमच्या आता घरातल्या कोणाक अरेस्ट केला बाय? पप्पा हे पप्पाच सगळें सांबाळटलो सगळें। आणि तू कितवी शिकता? 10वी शिकली। उनो 10th जाली म्हजे। न्हू म्हाका बी तें न्हय काय भुरगीं शाळेची बी घरान 4 दीस जाले दोगां जाल्यां आनी कोण ना हेगो सगळ्याचो हिदवा संवसाराचो कोण गाय आहा ते दूध काडला तो घरात आहा कोण येना दूध तो खंय कोण ना जाल्यार कोण येना आनी आमकां रातचो झाडार न्हू आमी भंय दिसता आमी 2 जाणां भुरगीं आनी मी एकटी पाळली कशी रावपाचें आमी हांगासर। आमच्या हांगा रातचे बीन आमकां हांगा रावपाक बीन भंय दिसता। घरान आमच्या कोणूच ना आमी बायल ना आमच्या मम्मी आनी हांव आनी भाऊ धाकटो आनी कोण ना आमच्या हाका। जेन्ना रानटी प्राणी आसूं कोणूय आसूं जेन्ना आमच्या गोरवांचेर कोणाच्या घरान घुसता आनी हल्लो करता तेन्ना सरकाराक ते दिसत ना आनी जेन्ना रानटी प्राणी मरता नाल्यार कोण तांकां मारता तेन्ना आमकां आमचेर संशय घेवन आमच्या घरांतल्यांक व्हरता। ह्यो खंयचो कायदो सरकाराक लागू जाता? तो बीन एक गुन्हो कसो न्हू। वाघाच्या हत्याकांडात बरोबर 2 फामिलींची अधोगती। वाघाची फामील संसार सोडून गेली आणि वाली नासतना उरली ती आरोपींची दाग घेऊन धनगरांची पावणे फामील। मॅन वर्सेस वायल्ड हे द्वंद्व मनीसजात आणि रानवटी जनावरांक नवे न्ही, मात ते टाळपाची जांचेर जबाबदारी ते राना खात्याचे अधिकारी आणि सरकारी यंत्रणा त्यो गायी म्हशी आणि ते वाघ मरमेरेन खंय आशिल्ले कितें करताले अशे कितलेशेच प्रस्न ह्या पुरिल्ल्या वाघांबरोबर उस्तुपाचो प्रुडंटाचो यत्न। प्रुडंटा खातीर विश्वनाथ नेने आणि महादेव जोशी।